कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर परतून पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकाची बदली जाल्ल्यान कोलवा तणावाची स्थिती निर्माण जाली। विक्रम नायकाची परतून कोलवा पोस्टिंग नाका अशें थळाव्यांनी स्पष्टपणान सांगलें। ह्या विरोधाक थळावो आमदार वेंसी वेगसावन तेंको दिला। लोकांक नाका आसतना पीआय विक्रम नायक परतून कोलवा येवपाक कित्याक सोदता ताचो खरो हेतू कितें? नायकाचेर जायत्यो कागाळी आसात, देखून ताची पोस्टिंग कोलवा करची न्हय अशी मागणी थळावे करीत आसा। एसपी मेळ्ळाय प्लस आम्ही आता पतन पुलीस स्टेशन वताय डीजीपी कडेन उलयलो आनी डीजीपी सांगिला सिन्स द चीफ मिनिस्टर इज अनवेल जे दिसती बट इज गॉन फॉर सम हेल्थ चेकअप। सो आज विक्रम जो पीआय आहा कोलवाचो तेजे भरपूर कंप्लेन आहे। बिसाइड्स द कोलवा इन्सिडेंट इगोजी तेणे पयच पयलो सांगनासतना जाय ते लोकां थिंगा हे केलो। इट वॉज लायक अ सिट्युएशन वेर देर कूड बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन तेतून आनी हे लोकांनी बरोवन दिलो, हांवें बरोवन दिलो आनी तेतूस काडो तेका एडिशनल कंप्लेंट्स आहाय तेजेर। जरी तर लोकां नाका जाल्यार म्हाका पळय सद्या कोणा वाय विक्रम वॉन्ट्स टू कम ऑल्सो। विक्रमाकूय कळपा जाय न्ही, ही इज अ पुलीस। आमकां कितें हें जावपाक कन्फ्रंटेशन जावपाक तूं पीआय तूं नाका म्हूण लोकांनी सांगिलां, तुवें वॉलंटरली सांगपा जाय आपल्या थिंग घायनाक म्हूण, बट स्टील ही वॉन्ट्स टू कम देर। ही वॉन्ट्स हीज नेम टू गो ऑल ओव्हर इंडिया जाल्यार कोतले आमी, वील मेक दीस अ नॅशनल न्यूज। बट जेन्ना जरी तर तुका नाका म्हणटा लोक, तू कित्याक येवपा सोदी थिंगा? कितली पीआय आहाय? वाय यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ सिट्युएशन? वी विल राइट दिस राइट अप टू टॉप। डीजीपी जर तर आज एक्शन घेना, वी आर गोइंग टू सिट डाउन एट द पुलिस स्टेशन, वी आर गोइंग टू वेट, वी आर गोइंग टू मेक दिस अ सेंट्रल टॉपिक नाव। कित्याक लोकांनी जाल्यार इतली सांगलो जाल्यार तुम तरी हें कोनाय जाल्यार राइट नाव वी आर गोइंग टू मेक दिस अ नॅशनल न्यूज। वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट दिस एवरीबडी नोज इन कितें जाता तें। आमकां आनी हेच्या चड उलोवपाक नाका। लॉ एंड ऑर्डराची भरपूर सिट्युएशन जाल्ली आहा। Every day there are complaints coming from Kolwa. Every day there are complaints. आणि म्हाका सद्या एट दीस वीकेंड परत हाडप तेका ऑल दीस बायल भुरग्यां जी आहाय आमगेली तेंका एक पळय भिरांत दिसता। कित्याक देर इज ऑल्सो एन एलिगेशन ऑन हिम की कोण एकले पीएसआय तेणें मॉलेस्ट केलो म्हूण देर इज एलिगेशन। ते एलिगेशन प्रूव्ह जाला कितें जाला सांगूंक जायना। आपल्यागेल्या स्टाफाचेर जरी तरी एक पीआय हात घालता चेडू मनशाचेर जाल्यार ह्यो इतली बायल्यो जेन्ना कंप्लेन करता वॉट इज द व्हॅल्यू? की हांवें उलोवपा जाय हें समजना, हें सिस्टमा समजना, डीजीपी समजना, कोणा समजपाक जाय हें? तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणटरी मागीर कोतले पीएसआय तुमी हात घेयले ते चेडू भुरग्याक। सो तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणटरी ऑल विल डू दीस पीएसआय तुमी मॅनेज केलें सो दॅट शी विल नॉट कंप्लेन अगेन्स्ट युअर सिस्टम। सो वॉट इज रिमेनिंग नाव? whose wife has to be touched that the system will acknowledge this kind of a things? I think this is a condemn that we are doing. A total system failure. SP is acting helpless. Everyone is trying to say